आता 2-3 दीस जाले तुमचो विषय आशिल्लो, तुम्ही दुखी दिसताले, अशें कितें अशें आयकाक सांगता कालय पण अशें कितें जालां की अशें सुभाष प्रदेसाय ह्या हातून भितर फक्त पदा खातीर निर्माण जालो ना, पदां ही मागीर हे सेवा करता करता पदां आयल्या सर. पण अशें कितें जालें की सडनली काल तुमचो विशय आसलो, पयर विशय आसलो, काल तुमकां लोक मेळना, सडनली मिटींग जावन कितें चेंज जालें? विषय हो म्हज्या घरा कडेन कार्यकर्त्यां मदीं संभ्रम आशिल्लो, कितें जातलें फुडें कितें जातलें हाचे सविस्तर उत्तरां समाधानकारक उत्तरां म्हज्या कार्यकर्त्यांक मेळ्ळ्या सर. पण तुमकां सांगलां कितें काय म्हणटा आतां? एश्युरन्स काय ना, एश्युरन्स घेवपा खातीर आमी आयलेत ना. जे मिसअंडरस्टँडींग आशिल्लें ते बरें, मिसअंडरस्टँडींग मिसअंडरस्टँडींग कित्याचेर? एश्युरन्स म्हणटा ते म्हाका मंत्रीपद आसा आनी एश्युरन्स कितें आसा, हांव फाल्यां गेल्ल्या भशेन तुमी बोवाळ करतात. अजून पर्यंत पण एसटी रिजर्वेशनाचो विशय थिंगाच उरलो न्हू. एसटी रिजर्वेशन जातलें ताजो कायद्या प्रमाणे सगळें एसटी रिजर्वेशन जातलें. रिजर्वेशन जाले नंतर हांव एसटीचे कोणाक जो कॅन्डिडेट दिता ताजे बरोबर कामूय करतलो. फक्त सांग्या पुरतेंच न्हय, जर म्हाका दुसऱ्या मतदारसंघान बरोबर जबाबदारी दिली जर जाय, सांगे ही प्रमुख जबाबदारी म्हजे कडेन आसतली आनी भायरूय गोंयभर फिरपाचें आसा जर जाय जाल्यार हांव फिरतलो. पण इलेक्शना पयलें एसटी रिजर्वेशन जातलें जाल्यार तुम्ही मागीर आनी कॉन्टेस्ट बीन करतले? ना जे पक्ष म्हाका जबाबदारी दितली ती हांव पक्ष निभायतलो. पक्षाच्या विरोधान वचून कांय करचो ना. फायनल. बरें, काल कितें केलें? काल तुमी विरोधान उलयले कितें?